दीस सनवार जुनाची 28 तारीख 2025. मोरयेचें खता विणकाळीस. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 18 वोळ 1 तावन 15 पर्यंत. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टीक पडलो. तेन्ना अब्राहम दोनपाराचे धगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते मनीस थंय लागसर उबे आशिल्ले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळोवंक तो धांवलो आनी धरणीक सरपटून तो म्हणूंक लागलो, सायबानू, हांव तुमकां मानवलां जाल्यार तुमच्या सेवकाचो वेळ रावनासता मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता, तुमचे पांय धुवन रुखापोंदा विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. ताणीं जाप दिली, तुवें सांगल्ले प्रमाणें कर. अब्राहम तुर्तान तंबाक धांवून सारा सरशीं गेलो आनी तिका सांगूंक लागलो, वेग्गी 3 शेर पीठ मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुडपुडीत वासरू ताणें विंचलें आनी तें साकरांक दिलें. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्राहमान थंय दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांच्या मुखार दवरलें. ते जेवतना अब्राहम तांचे बगले रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलों. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताच्या फाटल्यान रावून हें आयकतली. अब्राहम आनी सारा म्हातारीं जाल्लीं. उतर प्रायेक तीं पावल्लीं. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणा इतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां झरोन गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो घोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची धादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेदवा सर्वेस्परान अब्राहमाक विचारलें. सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जाल्या आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य आसा? फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलों. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारान नाकारून हांव हांसूंक ना म्हूण म्हळें, कित्याक ती भियेली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसलाय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 1 वोळ 46 तावन 47, 48 तावन 49, 50 आनी 53 आनी 56 तावन 52 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्परान आपल्या काकुळतीचो उगडास केलो. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान उठता. कित्याक आपले कुरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. श्लोक. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव दाखयता तो काकुळत आपणाक भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमतेचो काकुळतीचो उगडास करून आदलो. श्लोक. सर्वेस्परान आपल्या काकुळतीचो उगडास केलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें वावयली.
आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 ओळ 41 तावन 51 पर्यंत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वताली. जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्षाच्या बरीन ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परततना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैनारांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलून ती पाटी आयिल्ली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो. शिकणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडखन ती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजूच्या ल्हानपणाचे एक दृश्टांत आमचे मुखार दवरता. जेजू 12 वर्सांचो आसतना ताका आवय बापाय सांगता फेस्ताक जेरुसलेमाक गेल्लो. फेस्ता उपरांत मोरी आनी जुजेक जेजू देवळांत सुकोन गेल्लो कळीत जाता. उपरांत ताका सवाल केल्ले वेळी जेजू सांगता, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात. देवाचो पूत जावन जेजूचें मिसांव हांगासर व्यक्त जाता. ताचे तरणाटे प्रायेरी जेजू ताच्या जिणेचो उद्देश कळीत आसलो. ताका देवा विशीं शिकवण दिवन ताचे संदेश परगट करूंक आसलो. आमचे जिणेंत कशें आमी जेजूक सोदयेत? मौनपणांत आनी ध्यानांत ताका सोदून, देवाच्या शब्दांत आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेंत ताका भेटोवन, ताणें जियेल्ल्या सारकें जियोवन आमी हेरांतय जेजू पळोवंक साध्य आसा.